आम्ही सकाळी शॉप उक्ती करपाक गेल्ले मार्केटांत एसपीडी मार्केटात सडनली कोण ते भुरगे येयले गाडी उक्ती कर म्हणून सांगपाक लागले. गाडी तर तू कोण म्हणलें हांव ताका, तू कोण उलोवप काडपाक, तुका कोण अथॉरिटी दिला, ना तू कांटा घेत ना, तू कांटा घेत ना म्हणलें. हांव काडना म्हणलें म्हळ्यार तो चोरी काडलो हातीन आमी भुरग्यांक मारले कामदाराक. तिना तेगे भासाभास जाली, मग झगडी करपाक आयले ते तेंगेले मॅन्डेटरी पयशे मागपाचे कळ्ळें तुका. ते पयशे मागून ते तेंगेले काम चालू करता. आतां आमकां गव्हर्मेंटान हेल्प करपाचें तांकां. 3 जाणां इंजर्ड आहा, 3 जाणां तिच्या रोडान मारला ताणें. पोलीस पर्सन जाय आमकां, पोलीस पर्सन जाय आमच्या मार्केटान जाय. आमचे गाडी मासाचे हाडटा न्हू तेंकांय प्रोटेक्शन जाय. मास भायरसून येता न्हू तांकां ते आमगेले गाडी काड एकटो येयलो ताका रस्त्यार गाडी धवली गेली आनी हांकां पयशे मागपाक लागलो तो. हेंगेले प्रॉब्लम हुंय डिक्लेअर केलो ना की हें बीफ मू हाडो आहा तें हें बोवायन मू, हें बाफेलो मीट जे गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा माताय. आतां हेमकां जर तरी प्रॉब्लम आहा जाल्यार एमी गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा वचपाचें आनी विचारपाचें. आनी अशें करून ती ऑपरेशन जाताय. बीफ खूंय ना थिंगा, हें बाफेलो मीट. दुसरें हे पळे करूं सोदताय एक्सपोर्टर्स आहाय तांकां पयलीं दवरय. आनी हे पळे हो पेरिशेबल आयटम हेंकां केस करूं जाता आनी हेंकां कंपेन्सेट करूंक जाय गव्हर्मेंटान. काही ग्रुप आयलो आणि जे बीफ स्टॉल ओनर्स आहात तांचे लागीं झगडी केली, तांकां मारूच घातलो. आता ते बीफ स्टॉल ओनर्स तांची शॉपां बंद करून हांगासर फातोर्डा पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिवपाक आयल्यात. तशेंच कांय जाणांक पुलिसांनी मेडिकलाक व्हेल्यात. प्रुडंट मिल्या खातीर फातोर्डा सावन सावेडायस